अंतरंग म्हादई, अंतरंग म्हादई, ही नसे फक्त नदी, ही नसे फक्त नदी, हे असे संस्कृती, हे असे संस्कृती, हे असे संस्कृती. आता मेरेन विकसित जाल्ली मानवी संस्कृताय ही न्हयांच्या काठार विकसित जाला याची गवाय आमचो इतिहास दिता. न्हंय हो मानवी जीवनाचो आधार जावन आसात. उदक हे फक्त मनशांकच न्हय तर प्राणी आणि वनस्पती जिणेचो खूप मोठो आधार जावन आसा. पूर्विल्या काळा सावन न्हयांक आमच्या देशात पवित्र आणि आवय समान मानला. असे म्हणतात ऋषीचे कूळ आणि न्हंयचे मूळ सोदपाक जायना, पण आमच्या आयच्या शक्ती या विशेष कार्यावळीन जी अस्तुरी आयल्या तिने गोयची न्हंय, गोयच्या न्हंयच्या देगेर विकसित जाल्ली लोकसंस्कृती, त्याचप्रमाणे ह्या न्हयांचो इतिहास आणि ह्या सगळ्याक एका माळेन गुंफी म्हादई आणि मांडवी हांचो सोद घेवपाचो एक ल्हानसो यत्न केलो. या यत्नाचे फलीत म्हळ्यार उजवाडाक आयिल्ले मराठी पुस्तक अंतरंग म्हादईचे. गोयचे भौमानेस्त मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी या पुस्तकाचो उल्लेख गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनान गेल्या वर्सा केलो. त्याचप्रमाणे या पुस्तकाची लेखिका आमची आयची अस्तुरी तिची तोखणाय देखील केली. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानूच बेगीनूच या पुस्तकाचो इंग्रजी आणि हिंदीतलो अणकार प्रकाशित जावपाचो आसा. दर वर्सा 14 मार्च हो दीस न्हंयचे संवर्धन करपा खातीर आंतरराष्ट्रीय कृती दीस म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर मनयतात. आणि ह्याच फाटभुंयेचेर आयज आमी चर्चा करतली शुभदा च्यारी ह्या अस्तुरे कडेन. शुभदान जे न्हंयां बद्दल बरयला त्याचे जे संशोधन आसा त्या विशयी आमी त्याच्या कडेन उलोवन या विशयी अधिक जाणून घेऊया. तर आयज आमच्या बरोबर आसा शुभदा च्यारी. नमस्कार शुभदा, शक्ती या विशेष कार्यावळीन तुका खूप खूप येवकार. नमस्कार. सर्वप्रथम तुका खूप शुभेच्छा. तुझे 2 वर्सां पयलीं अंतरंग म्हादईचे हे मराठीन पुस्तक आयले, ताका बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो आणि खुद्द गोयचे भौमानेस्त मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी तुझ्या पुस्तकाची त्याचप्रमाणे तुझी तोखणाय केल्या आणि तांच्या आदेशान हे बेगीनूच पुस्तक हिंदी आणि इंग्रजीनूय आमकां वाचपाक मेळटले. त्या खातीर तुका खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. आणि तुवें आतां इतले सगळे संशोधनात्मक हे तुझे सगळे लेख जावन आसा आणि ताचे पुस्तक रुपांतरीत जाले, पुस्तक रुपांतर जाले. सो पयलो प्रश्न म्हळ्यार आमी ही जी न्हंय आसा ती कित्याक समजून घेवपाक जाय? धन्यवाद धनश्री. न्हंय समजून घेवप खूप गरजेचें आसा, कारण आमची माणसाचे जे जीवन आसा ते परिपूर्णपणान न्हंयचेरच डिपेंड आसात. आणि पयलींच्या काळांतल्यान पयलें की पयलीं आदिमानव जंगलान रावतालो आणि जंगलांतल्यान जेन्ना तो सेटल जालो, एका जाग्याचेर रावपाक लागलो, तेन्ना तेणी शेतीचो संशोधन केलें. आणि शेती करतले जाल्यार पाणी जाय, आणि जर पाणी ना जाल्यार आमी शेती करूं शकना न्हू. तर तेका लागून पाणी आसप गरजेचें. आणि आमकां पाणी खंयसून मेळटा तर आमचे दोंगर दिता, आणि ते दोंगरांतल्यान जो झरो व्हांवता तो न्हंयेचें रुपांतर घेता. आणि त्याच न्हंयेच्या तिराचेर लोकवस्ती आसता. त्याच्या भायर गांव म्हणजे लोकवस्ती म्हणजे जे गांव असतात त्या गांवांनी त्या न्हंयचो वेगवेगळ्या गरजे खातीर उपयोग केलो वयता. आणि पिवपाचें जें मुख्य पाणी आसा आमच्या गोव्यान जें येता ते हेच न्हंयचें पाणी आसा. आणि तेका लागून न्हंय स्वच्छ दवरप, सुंदर दवरप आणि तिका समजून घेवप तितकेच गरजेचें आहा. नाजाल्यार आमी कितें न्हंयची काळजी घेयना आणि त्याच्यान कितें जर उडयत रावली जाल्यार शेवटी काय आहा, आमी जे न्हंयक दिता ते न्हंय आमकां परती आमकांच दितली न्हू. सो आमी जर ह्या पृथ्वी तलाचेर जर खूप वर्सां खातीर किंवा म्हणजे अनंत काळा खातीर जर रावपाक जायी जाल्यार आमकां न्हंय जिवंत दवरप गरजेचें आसा. आणि जर न्हंय जिवंत उरली तर आमचें अस्तित्व जिवंत उरतलें. शुभदा, आमी आज पळयला की बरोवपाक खूब कितें विशय जावन आसात. ललित लेख
तातूंतलोच एक म्हत्वाचो प्रकार जो प्रामुख्यान चड लोक प्रिफर करता बरोवपाक घेवपाक. पण ह्या सगळ्यांतल्यान न्हंय हो विशय घेवन त्याचेर संशोधनात्मक अशी लेखमाला बरोवपाची हे तुका खंयच्यान कितें सुचलें आनी ती एक प्रक्रिया प्रोसेस कशी आसली? म्हणजे विशय तसोच गहन आसा, खूब खोल आसा आणि गोंय म्हणटकच गोंयाक इतली व्हडली म्हादय लाभल्या, त्याच प्रमाणे ती फुडें येवन मांडवीचें रूप घेता आणि बऱ्योच कितें धाकटे धाकटे न्हंयो जातात तेज्यो आणि प्रत्येक गांवान एक गांवची अशी एक न्हंय आसा. सो ह्या सगळ्यांतल्यान विशय वास्ट आसा. कित्याक तुका दिसलें ह्याच विशयाचेर आपण बरोवचें? तशें लिखाणाक सुरू जालो एक हो वेगळ्या विशयांतल्यान लिखाणाक सुरू जालें. खंयचोय साहित्यीक किंवा कोणी जेन्ना बरोवपाक सुरू करता तेन्ना तेचो विशय असो कविता किंवा ललीत हेच्यातल्यान जाता. आनी जेन्ना न्हंय हो विशय म्हाज्या फुड्यान येयलो तेन्ना मी म्हणजे असो केन्ना म्हणजे मी सुरू केल्लें बरोवपाक तेन्ना मी केन्नाच चिंतूंक नासलें की मी न्हंय हो विशय घेतले बरोवपा खातीर. आनी जालें अचानकपणान म्हाज्या फुड्यान न्हंय हो विशय येयलो. कारण न्हंयेचो आणि माझो संबंध खूप लहानपणापासून जो म्हाका मागीर कळ्ळो जेन्ना मी अंतरंग म्हणा किंवा अंतरंग लोकमातांचे म्हणजे काय जालें की माझी एक मैत्रीण आसली ती वर्तमानपत्रान काम करताली आणि तिका खबर आसली की बाबा तू बरयता सो नवीन लेखक म्हणून तू बरयना कित्याक सो विशय म्हाज्या कडेन म्हटलें काय सजेस्ट कर. सो ती सांगलें तूच काय तें बघ म्हणपा लागलें. आणि त्या ह्याच्यातल्यान मागीर माझे जे गुरू असत राजेंद्र केरकर सर जे पर्यावरणातले गोवा म्हटल्या उपरांत एक व्हडलें नांव आणि ते माझे गुरू असत सो तांकां मी विचारलें सर काय विशय हे करूं. तर तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की तुजो आनी न्हंयचो संबंध ल्हानपणा पासून हा कसो तो तूच विचार कर आणि तू गोंयच्या न्हंयांचेर कित्याक बरयना. आणि पण जेन्ना हो विशय म्हाज्या फुड्यान येयलो तेन्ना कळ्ळें की ओके गोंयान 12 न्हंयो आसात सो 12 न्हंयो 12 लेख एक सुरवातीचो एक शेवटचो असो धरून 13-14 आणि एक समारोप अशें करून एक 15 लेखांचेर हो विशय मी सोपयतले. अशें सरळ सोपें गणित. हय सरळ सोपें गणित की एक 15 लेख करून ही लेखमाला बंद करतले. म्हणजे काय ते मैत्रिणीचें तोंड मातशें बंद करपाचें आसलें म्हणून नाजाल्यार परत फाटल्यान लागतलें आसलें. आणि अशातल्यानच मागीर जेन्ना पयलो लेख गेलो दुसरो लेख जालो तिसरो लेख जालो आणि तेन्ना मागीर कळोंक लागलें की नदी हो विशय म्हणजे पयलीं ह्या विशयाचो म्हाका खूब भंय दिसलो कारण असो कॉन्फिडन्स म्हणटा तसो नासलेलो की मी बरोवंक शकतय काय म्हणून ह्या विशयाचेर. आणि पण जेन्ना नदी समजांक लागली नदी काय आसा कित्याक जायी हें जेन्ना समजांक लागलें तेन्ना लक्षांत येयलें की नदी हो एक विशय आसा जो फुडें फुडें तेचे अंतरंग म्हाज्या फुड्यान आपुणच येत गेले मी सोदून वचांक ना ते. आणि मागीर म्हाका कळ्ळें की नदीचो आनी म्हाजो संबंध खूब ल्हानपणा पासूनचो. आमी मुळची म्हणटात ती जो आतां अंजुणे इरिगेशन डॅम आसा त्या डॅमाच्या खालती जे 4 गांव बुडीत जाल्लेले आसा तेच्यातलो एक पणसुली म्हणून गांव आसा. त्या पणसुले गांवची आमी मूळ. सो कांय वेळाचेर आमचे जे पूर्वज आसले तो गांव सोडून पाटये ह्या महाराष्ट्रांतल्या गांवांत गेले. पण थंयसरय तिराळी धरण जालें तिलोत्तमा किंवा तिराळी नदीचेर जिका आमी गोंयान कोलवाळ म्हणून वळखता त्या कोलवाळ नदीचेर म्हणजे तिळारी नदीचेर धरण जालें आणि जे 6-7 गांव उठले गेले. त्या गांवांमदी म्हाजो एक गांव आसलो पाटये गांव म्हणून. सो मागीर आमचें पुनर्वसन साळ ह्या गांवांत जालें. आणि तेका लागून म्हणजे म्हणटात न्ही अंगाई किंवा बाळकडू नदीचेच घेवन येयले कारण आमचे पाटया गांवान जे म्हाजें घर आसलें तें एकदम नदीच्या अशें धडेचेर आसलें घाळीचेर कशी आसलें. त्याच्यामुळे सगळे दिवे विजल्या उपरांत रात्री न्हंयचो आवाज कानाचेर पडा आसलो आणि त्याच्यामुळे ते अशें ती न्हंयचो आवाजच आयकत न्हिजप अशी एक सवय लागून गेल्ली. आणि जेन्ना विस्थापीत जावपाचो वेळ येयलो तेन्ना अख्खो गांवच्या गांव उठलो. म्हणजे सगळ्या लोकांनी आपले घर ज्या न्हंयच्या कांठाचेर वांयगण म्हणजे शेतां जाताली सर्दी शेतां पावसाळी शेतां जाताली मिरसांगो लायताली कांदे लावप भात शेती आणि वरासभर अशी त्या शेताची मशागत करप. मागीर आतां ह्या दिसांनी आमी मिरसांग्यो बी लायतात आणि मिरसांगा खातीर देवाच्या भाटलो म्हणून आमची एक जागा म्हणजे न्हंयचोच हे तो भाग तो पण देवाच्या भाटल्यान आमी वचन कळशेनी घागरेनी भरून पाणी हाडून जेव्हा त्या अवनाक शिपा आसली म्हणजे कांद्याच्या पातीक म्हणा किंवा मिरसांगांक जेन्ना शिपा आसली किंवा ती तांबडी भाजी जेन्ना ती रुजान येता तेन्नाचो तो सूख आसलो तो आनंद आसलो
तो आनंद इतलो असलो की मी तुका तो आता सांगा शकना. म्हणजे माझ्या पिढीचे लोक असतले ते अनुभवा शकतात, ज्यांच्यानी हो हे भाग बघलेलो असतलो, जे नदी अनुभवली असतली. सो हे सगळे यादी माझ्या खंयतरी विस्मरणात गेल्लेले ते परत जागे झाले. पण गावातली न्हंय आणि गाव हो सदांच याद आलं. आणि विस्थापित जातानाचे जे दुःख असले ते मी बघलेलं आहे. कारण जेव्हा आम्ही एखादं गाव सोडता आणि जेव्हा दुसऱ्या गावाला येतात तेव्हा आम्ही आमचं अस्तित्व सोडून येता. सो नदीमुळे आमचं अस्तित्व असलं आणि आम्ही आमचं अस्तित्व सोडून दुसऱ्या गावात विस्थापित झाली. आणि त्या गावात म्हणजे आमची संस्कृती जी असली ती आम्ही संस्कृती आमच्या न्हंये वांगडा थंयच दवरून येयली आणि दुसऱ्या वांगडा आम्ही मिक्सअप जावपाचो प्रयत्न करपाक लागली. पण आमचं आम्ही काय सांगा शकना. त्याच्यामुळे ती एक खूण खंयतरी म्हणजे ते एक दुःख खंयतरी काळजान आसलेलें. आणि त्याच्या उपरांत तुमकां सांगलें की हांवें माझे गुरु राजेंद्र केरकर ते पर्यावरणातले व्हडले कार्यकर्ते आणि म्हादईची चळवळ तेंच्यांनी सुरू केल्ली. त्याच्यामुळे म्हादई खूप लागसून बघली, अनुभवली. म्हादईचो लढो सगळो बघलो, घरातच बघलो. कारण तेंच्याकडे मी गुरुकुल पद्धतीप्रमाणे म्हणजे तेंचे घर म्हणजे आमच्या खातीर एक गुरुकुलच आसा. सो त्याच्यामुळे घरान न्हंय बघली, म्हादईचे दुःख आसा ते समजांक लागले की म्हादई जर ना जाली जाल्यार आमच्या गोव्याचें अस्तित्व काय जातलें. आमचो गोवा एक अर्थक्वेक झोन जातलो. त्याच्या भायर फ्लड्स येऊ शकतात पावसाच्या दिसांनी, भूकंप जावं शकता आणि असे जे वेगवेगळे जे नैसर्गिक आपत्ती आसा ते गोव्याचेर येऊ शकतात. हेची जेन्ना जाणीव जाली हे सगळे सदांच अनुभवप. प्लस ते जेन्ना फोटो मारूंक वचप म्हणजे तेंच्या वांगडा मी वचप म्हणजे त्याच्यामुळे काय जालें न्हंय ज्या भागांनी आहा ती बघप. म्हणजे आता जर तुम्ही पणजेतली न्हंय बघली जाल्यार ती खूप वेगळी आसा. जर तुम्ही फोंडा एरियेची म्हादई बघली किंवा मांडवी बघली जाल्यार ती खूप वेगळी आसा. आणि जर उगमाकडची जर म्हादई तुम्ही बघली जाल्यार ती खूप वेगळी आसा. म्हणजे एका झरांतल्यान उगम घेवपी म्हादई नदी जेन्ना हांगा विस्तारीत रूप घेता सो ते रूप बघप हे खूप म्हाज्या खातीर वेगळें आसलें. आणि जेन्ना हो विशय मांडपाचो म्हाज्या कडेन येयले तेन्ना की म्हटलें की चल जाता तितलो न्याय दिवया. खंय तरी म्हादईच्या लढ्यान म्हाजो एक खारीचो वांटो आसतलो. मी राम सेतू बांदूं शकना बट एक खार जावन मी म्हादईच्या लढ्यान खंय तरी म्हाजें काम करूं शकतय. ह्या एंगलांतल्यान मी बरयत गेलें, जाता तितली म्हादईची म्हायती दीत गेलें. आणि म्हणजे कसो प्रश्न आसा तो ह्या अंतरंग म्हादईचे ह्या हो एक चॅप्टर त्या अंतरंग लोकमातेंचे म्हणजे कशें जालें की गोव्यातल्या 12 नद्यांचेर बरोवंक घेतले आणि म्हादईचेर जेन्ना बरोवपाक गेले तेन्ना म्हाका दिसलो की अरे एका लेखान म्हादई सोंपना. सो म्हादई कळांक जायी, लोकां पर्यंत पावंक जाय जाल्यार तेचे आनीक भाग घालप खूप गरजेचें आसलें. आणि अशांतल्यान मागीर ते 40 लेख लिहिले गेले भागांनी आणि तेचेच मागीर पुस्तकाचे तेका रूप येयलें आणि ते लोकांच्या फुड्यान अंतरंग म्हादईचे ह्या नांवान रूपाक येयलें. शुभदा, तुझ्या आम्ही अंतरंग म्हादईचे हे पुस्तक वाचला. त्या पुस्तकान फक्त न्हयांविषयीच माहिती ना तर न्हयांच्या काठार जी लोकसंस्कृती विकसित झाली किंवा त्या गावचे जे खाशेलेपण आसा ताचोय खंय तरी ओवरऑल गोव्याची ओळख जाता आमी अशें म्हणुया त्या हाच्यातल्यान. पण तुझी जेन्ना ही संशोधन प्रक्रिया या लेखमाले खातीर किंवा ह्या पुस्तका खातीर चालू आशिल्ली तेन्ना तुज्या ह्या संशोधन प्रक्रियेन गोंयच्या न्हंयांची कितें खाशेलेपणां तुका नव्यान कळ्ळी, कितें सांगतलें तुज्या? खाशेलेपण म्हणटाना म्हणजे काही गजाली माझ्या अशें ध्यानान येयले की एक तर पहिली गजाल आमी ध्यानान दवरूंक जाय की गोवा हें आमचें सगळ्यान ल्हान राज्य. 3000 अरावंड चौरस किलोमिटराचे, सो 3500 चौरस किलोमिटर अरावंड एप्रॉक्सिमेटली. सो त्याच्यामुळे आमचें गोंय हें खूप ल्हान गोंय राज्य जावन आसा. आणि त्याच्यामुळे गोव्यान जितले न्हंयो आसात कळ्ळें, सो 12 न्हंयो आणि तेंचे 40च्या अरावंड 42 उपनद्यो हे जर धरले आमी जाल्यार तुमी पळयत जाल्यार हे जे 12 न्हंयो आसात तेंचो उगम पश्चिम घाटांतल्यान जाता आणि ते सरळ येवन अरबी सागरान मेळटात. म्हणजे उगमा पासून ते संगमा पर्यंत तेंचो प्रवास आसा न्हू तो इतलो सुंदर आसा आणि इतलो विलोभनीय आसा की तुमकां अचंबित करतलो की हो इतलो सुंदर प्रवास आसा. आणि हे संशोधन करताना किंवा त्याच्या पयलीं म्हणजे
केरकर सरा वांगडा दरी खोऱ्यात फिरताना किंवा नदीच्या काठान तेंची संस्कृती अनुभवताना अश्यो काही गजाली जाणवान येयले की हे सगळे जे आहा ते पावसाळी नदयो आहा कळ्ळें. सो म्हादई सारकी जुवारी किंवा म्हादई हे जे आमचे सगळे पावसाळी नदी आहा तेंचे उपनद्यो सगळे पावसाळी आसात आणि जेन्ना आमी पळयता की तेंची जी म्हणजे जे सगळ्यान चड प्रश्न आतां जे जातात किंवा फ्लड येतात, मागीर म्हणजे जे पूर म्हणटा आमी ते पूर येतात किंवा पाणयाची हालीं जे पाणयाची स्कॅरसिटीचो प्रश्न जाला, पाणी टंचाईचो जो प्रश्न सुरू जाला, हेच्या फाटल्यान एक कारण दिसून येयलें की ज्या जाग्याचेर नदी जन्म घेता म्हणजे वेस्टर्न घाट्सान सह्याद्रीन जी नदी जन्म घेता त्या भागान इतल्या मोठ्या प्रमाणाचेर डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणजे जंगल तोड इतल्या मोठ्या प्रमाणाचेर जाल्ली आसा की तेचो परिणाम आमच्या न्हंयांचेर जाता. कारण आमी म्हणटा की डोंगर हो एक स्पंज टायप आसता, जितले पावसाचें पाणी पडटा ते शोषून घेता, डोंगर शोषून घेता आणि तेच शोषून घेतलेलें पाणी झऱ्यांच्या रुपांतल्यान आमकां न्हंयच्या रुपांतल्यान झरे जावन ते भायर येता डोंगरांतल्यान आणि फुडें जेन्ना अशी 4-5 झरे मेळत वयता त्या झरांचे व्हडले व्हडले रुपांतर जाता. मागीर ते आनीक मातसो ओहळ टायप जाता, मागीर ताका आनी एक खंयचो तरी येवन फाटो मेळटा आणि अशा तरेन ती न्हंय मोठो रूप घेत वयता. आणि जाता कितें की वयल्या भागाचेर म्हणजे ज्या जाग्याचेर नदी जन्म घेता त्या भागांत कितें जाता की तेका जंगल तोड जाल्ल्या कारणान झाड जेन्ना जिवंत आसता तेन्ना तिची मुळां आसता न्हू ती तेका म्हणजे माती घट्ट धरता. पण मेल्लेलें झाड एखादो मुनकाडो आसा जाल्यार त्या मुनकाड्या कितल्या प्रमाणान धरतलो. जेन्ना पावस बदा करून धोधो करून पडटा तेन्ना ती माती व्हांवन वयता, मेल्लेलें झाड काय धरू शकना मुळां आणि तेका लागून खुबसो गाळ सकयल धांवन येता. आणि हे जे आसा न्हू हो व्हडलो ड्रॉबॅक आसा की प्रश्न जंगल तोडीचो आसा. सो आमी जंगल तोड जावंक जायना आणि तेका लागून कशी आहा की आमची जी जनावरांचेरय मागीर परिणाम जाता. मागीर आमी कितें म्हणटा की जनावरां घरांनी येतात म्हणटात, वाघ मागीर आतां वेगवेगळे कायदे काडटात पळयात, मागीर तांकां मारपाचे, मागीर ताका परमिशन दिवपाची, लायसन दिवपाचो ह्या जनावरांक मारपाक त्या जनावरांक मारपाक. पण बघूंक गेल्यार त्या जनावरांची चूक कांयच ना. आमी आमच्या हव्यासापोटी जंगल तोड केली, डोंगर कापले, जे जंगल त्या जनावरांचे घर जावन आसा ते घरच ना जाल्यार ती जनावरां आपलें पोट भरपाक खंय वयतली. तांकांय तेंचें पोट भरपाक जाय न्हू. मागीर ज्या जाग्याचेर कितें खावपाक मेळटा त्या जाग्याचेर ती देंवतात. आणि अशांतल्यान हे काही गोश्टी म्हणजे लक्षांत येवपाक लागले की जनावरां ओगीच गांवांनी येयनात. वयल्या भागान जंगल तोड जाली, तेचो परिणाम आमच्या न्हंयेचेर जालो. मोठ्या प्रमाणान गेल्या कांय वर्सांनी आमी पळयलां की मोठ्या प्रमाणान हे जाता म्हणजे पूर येता. हे तेच कारण. हे काही गोष्टी आहात जे ह्या लिखाणाच्या संदर्भात माझ्या म्हणजे लक्षात येयले अशें. पण हो सगळो प्रोसेस आसलो जेन्ना तूं न्हंये बद्दल सोदपाक भायर सरलें, तुजें संशोधन चालू केलें, निश्चितच ही गजाल सोंपी ना. न्हंय जेन्ना तूं सोदपाक आतां तूं जें उलयतालें त्याच्या वयल्यान कळ्ळां की न्हंय जेन्ना तूं सोदपाक भायर सरलें ओघान ते न्हंयशी रिलेटेड जी त्या न्हंयच्या कांठार वशिल्लीं गांवां तांची संस्कृती, मागीर थंय जावपी शेती, ह्यो सगळ्यो इंटरलिंक गजाली आसा. परत पर्यावरण जावं हे सगळ्यो एक भायर येयले. सो ही सगळी माहिती एकठांय करतना कितें आडखळ आसले तुज्या मार्गान आणि कशी तुवें वाट सोदली? तुवें ओदळ उलयतना म्हटलेंस की तुजे ह्या सगळ्यांतले मार्गदर्शक व्हडले जावन आसात राजेंद्र केरकर सर. त्या भायर आणि कोणा कडल्यान तुका ह्या प्रवासान मदत मेळ्ळी, जे आडखळ येयले तातूंतल्यान वाट काडपाक मदत मेळ्ळा? एक्चुअली खरें म्हणजे सांगा म्हटल्यार खरंच म्हणजे जेन्ना मी असे ते सगळे लेख काढतय किंवा तो पुस्तक हातीन घेऊन असं केन्ना आपलेच हे असे कुरवाळत बसप आसता न्हू काही गजाली बरे जाल्या उपरांत, तेन्ना अशें येता की म्हणजे हे खरेंच मी केलंय अशें कशें घडलें म्हाज्यान. मे बी ते म्हाज्याच हातींतल्यान घडपाचें आसलें की ना खबर ना, हे जस्ट अशें. पण जेन्ना सुरू केल्लें तेन्ना हें कांयच तकलेन नासलें. कारण काय आसलें की वाचन आसलेलें काही गजालींचे, पेपरांचेर येवपी लेख आसलेले आणि एक दृश्टी आसलेली की बाबा हां न्हंयची व्यथा म्हाका खबर आसली. कारण मी त्या व्यथेंतल्यान गेल्लेले मनीस, न्हंयच्या कांठार
जे समृद्ध जीवन असता म्हणजे त्या न्हंयच्या कडेन वचप, शेतांनी मिरवप, पाणी आडवप, नुस्तें धरप, ते प्रत्येक गांवांत मेळपी प्रत्येक वेगळे नुस्तें असता, मागीर तेची टेस्ट वेगळी असता, मागीर ते अशे जे गजाली असले ते कांय गजाली अशे खबर असले. पण कशें जालें की नदी ही फक्त आपण व्हावना, ती आपल्या वांगडा सगळ्यांक घेवन वयता. त्याच्या वांगडा ते सगळ्यांक व्हरताना ती पर्यावरणाक व्हरता, म्हणजे जंगल व्हरता, आपल्या बरोबर ती जनावरांक घेवन वयता, गांव व्हरता आणि त्या गांवा बरोबर संस्कृती बी ती नव्यान जन्माक घालता. आणि तुम्ही जर पळयलें जाल्यार आमची इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन म्हणजे सिंधू संस्कृती आसूं, नाल्यार नायल नदीची संस्कृती आसूं, नाल्यार इजिप्तची संस्कृती आसूं, म्हणजे जगाचेर जितले संस्कृती जाले ते त्या नदीच्याच काठाचेर समृद्ध जाले आणि बहरले आणि अशा तरेन विकसीत जाले की प्रत्येकाक अचंबित करता तशें. तेका लागून मनशाच्या जिवनान नदी हो एक व्हडलो घटक जावन आसा नदी. तर नदीची जी संस्कृती म्हणजे ही माहिती काडटाना काही गजाली खबर असल्या आणि त्याच्या उपरांत कशें जालें की लोकसंस्कृती हो एक व्हडलो आधार जालो हेका. जेन्ना नदीचे कूळ आणि मूळ म्हणटा आमी, कोणी नदीचे कूळ सोदूंक जायना म्हणजे ऋषीचे कूळ आणि नदीचे मूळ सोदूंक जायना म्हणटात. पण अशें जालें की काही गोष्टी जेन्ना आमी लोकसंस्कृती म्हणजे धालो, फुगडी अशी जे संस्कृती लोकनृत्यांचे घटक जेन्ना आमी मांडांचेर खुद्द वचांक लागली, सोदूंक लागली, मागीर जेन्ना माहिती संग्रहीत करप आसता एखाद्या विशयाचो अभ्यास करतना, तेन्ना काही गजाली तकलेन घेवन वयता. जर म्हाका न्हंये विशीं म्हायती जाय न्हू, फक्त मी न्हंये विशींच जर प्रश्न विचारीत गेलय जाल्यार तो मनीस आसा न्हू तो तुज्या 4 प्रश्नांतले 4 प्रश्नांचे तितकेच उत्तर दितलो, बंद जातलो. पण तुका एक्स्ट्रा म्हायती जायी जाल्यार कशें करप आसता की त्या न्हंयशी रिलेटेड तो गांव आसा, त्या गांवान खंयची देवता आसा, मागीर त्या गांवान काय सण साजरे जातात, म्हणजे खंयचे लोकनृत्य स्पेशालिटी आसा त्या गांवाची, ह्या विशयी जेन्ना आमी लोकसंस्कृतीच्या एंगलांतल्यान सोदूंक गेली. म्हणजे एखादी गांवान आतां धालो आसा, धाल्याचे म्हणजे आमच्या गोंयकारांक जाणाच आसतली की धाल्याचे मांड 5-5 दीस, 7 दीस, 9 दीस चलतात. सो मागीर ते सगळे राती वचप, पयली रात एका मांडार, लास्ट रात एका मांडार, अशें करतना काही प्रश्न विचारप. कोणाक? जाणट्या लोकांनी विचारप, जेंचे वय 60च्या वयर आसता. मागीर त्या मनशांनी गाठप आणि तांकां प्रश्न विचारप, त्या धाल्या विशयी विचारप, त्या फुगडी विशयी विचारप, किंवा लोककथा, दंतकथा अशे काय त्या गांवाशी रिलेटेड आसात किंवा त्या देवतांशी रिलेटेड आसा, अश्यो काणयो काहीतरी तेंच्या कडल्यान अशें सोदीत रावपाचें. मागीर तांकां विचारप, प्रश्न विचारले न्ही की लोक कितें करता जेन्ना तेंच्या देवांचेर आमी उलोवपाक वयतात न्हू तेन्ना लोक मागीर खूब उमेदीन इंट्रस्टान कितें कितें सांगता आनी ऑटोमॅटिकली कितें जाता, एक खंयचो तरी असो सूत्र येता आनी तें न्हंयेचें येता. मागीर विचारप, ती न्हंय व्हांवता न्हू तुमच्या गांवांत, म्हणजे कशें रातचें आहा न्हू, मागीर मातशें बेगिना वचप, बेगिना गेली की कशी बघप जाता, गांव बघप जाता. मागीर काय नोंदी करून दवरप आसता की हा हो गांव आसा, हो हे आहा, मागीर तेच्या वयल्यान अशें नोंदी करून दवरप आसता. मागीर नोंदी केल्या उपरांत ते कोण जाणटेलो मेळटलो, कोण तरी आसता तेच्या कडल्यान कॉन्टॅक्ट करून तेच्या कडेन वचप, मागीर तो कोण तरी जाणटेलो दिता जो म्हायती सांगूंक शकता. सो अशा तरेन त्या गांवान वचप, त्या लोकांनी मेळप आनी तेच्या वयल्यान मागीर अश्यो काही काणयो मेळ्ळे, काही अशे लोककलाकार मेळ्ळे, काही अशी जुनी जाणटी बायलां मेळ्ळी, जाणटेले मेळ्ळे, पेडणे ते काणकोण आणि मुरगांव ते आमच्या सत्तरी मेरेन, जेंच्यांनी लोकसंस्कृतीतले गजाली सांगता सांगता तेंच्यांनी नदींची म्हायती सांगली. जर म्हादई न्हंय अशें म्हणटात की ती आमच्या कडेन येवपाची नसली, म्हणजे गोंयान ती येवपाची नसली. मागीर तिचे आनी मलप्रभे मदीं कांयतरी अशें म्हणजे तेंच्यांनी न्हंयक सुद्दां मनशाचें रूप दिलें आनी तिच्या आनी मलप्रभेच्या मदीं वाद जालो आनी तिनं ठरयलें की आपूण मलप्रभेन वयचें ना, अशा पद्दतीन तें हें जाली. सो ती गोंया सायडीन येयली आणि मलप्रभा कर्नाटका सायडीन गेली. तेच्या भायर पिस्त्याची कोणीची सारकी कोण आसात, मागीर प्रत्येक गांवांनी कोण आहा, मागीर त्या प्रत्येक गांवांतल्या कोणींची म्हायती. आतां ते तुमकां अंतरंग म्हादईच्यान म्हणजे म्हादईच्या ह्या पुस्तकांत कांय गांवांनी जे कोणी आहात त्या कोणींची म्हायती आसा. सो अशा तरेन म्हणजे जे अश्यो काणयो सोदप, मागीर जाणटेल्यां कडून काही काणयो मेळप, एखादी न्हंय अमके तरेनच कित्याक व्हांवता मागीर तेच्यो काणयो आसप, एखाद्या
डोहाक हेच नांव कित्याक दिलां मागीर ते काणयो मागीर ते सगळे कशे जाले धागे खंय खंय नोटबुकांचेर बरोवन दवरलेले मागीर ते सोदून काडप मागीर ते अशे तरेन मागीर ते उपयोग जालो. थोडक्यात ही जे अंतरंग म्हादईचे जे पुस्तक आसा ती 1 आणि 2 वर्साची मेहनत ना तर कितली तरी वर्सां जी भ्रमंती केल्ली आसा न्हंयची म्हायती मेळोवपाच्या उद्देशानूच ना तर लोकसंस्कृती म्हण किंवा आणि इतर गजालींक लागून ज्या ज्या गोंयच्या दुर्गम संस्कृती खातीर भ्रमंती करप जाली आणि त्याच्यातल्यान न्हंय मेळत गेली. नॉट ओन्ली म्हादई, फक्त म्हादई न्हय तर गोंयांतले ज्यो बाकीच्यो न्हंयो आसात न्हू ते त्या माध्यमांतल्यान मेळत गेले. लोकसंस्कृतीक लागून नदी मेळत गेली आणि मागीर कळ्ळें की संस्कृती आणि नदीचे संबंध एकमेकाशी जुळलेले आसा आणि आमी मनशांचे संबंध नदीशी जुळलेले आसात. खूप सुंदर आणि खूप महत्त्वपूर्ण अशी तुवें म्हायती दिल्या. आणि आता एक सगळ्यात महत्त्वाचो प्रश्न म्हळ्यार ट्युरिस्ट गोंयांत येता आणि आमी सदांच म्हणटा दॅट गोवा इज नॉट ओन्ली अबाउट बिचीस अँड सँड, त्याच्या भायर वचून गोवा आसा. आणि तूं आतां जितलें कितें उलयलां गोंयचे गांव म्हणा किंवा गोंयच्यो न्हंयो म्हणा तातूंतल्यान ते खरेंच खऱ्या अर्थान प्रकट जाता. म्हणजे कितलो समृद्ध आमचो गोवा आसा हे खरेंच गोंयकारांक जरी खबर आसा काय ना तोच खरो एक प्रश्न आसा. तर ह्या भायर वचून तुवें आतां जे हे तुजें अंतरंग म्हादईचे जे पुस्तक आसा ते हे जे गोंयच्यो न्हंयांचो सोद घेवपी किंवा वाचक आसात तांकां कशा रितीन मार्गदर्शक थारतले अशें तुका दिसता? मार्गदर्शक म्हणजे मी जेन्ना लेखमाला बरय न्हू तेन्ना म्हाका खूब जाणां म्हणजे मी एक बरयताना एक बरोवपी म्हणूनच बरय आसलें पण म्हाका काय काय अशा लोकांचे फोन येयले की तूं इतलो सगळो भूगोल खंयसून घातलो, तू इतली सगळी झाडांची माहिती म्हणजे बॉटनी तुका कशी कळटा, तू सायन्स स्टुडंट तू आणि कितें केला अशा पद्दतीन विचार. बट मी एक अभ्यासक म्हणूनच मी ता बरयत गेलय आणि आयज जेन्ना वाचतय परत पुस्तक काढून वाचतय तेन्ना लक्षात येता की हय म्हणजे ह्या पुस्तकान मी जाता तितलो प्रयत्न करून माहिती घातली आणि म्हणजे आमच्या गोव्याची जी ॲडवर्टिजमेंट केली वयता ती खूप वेगळी आसा आणि प्रत्यक्ष जो गोवा आसा तो खूप वेगळो आसा. गोवा फक्त बीचीस किंवा टेम्पल्स किंवा हेंच्या पुरतो मर्यादित ना, हेच्या भायर जेन्ना तुमी आमच्या डोंगरांच्या आमच्या सह्याद्रीच्या आणि आमच्या वेस्टर्न घाट्सांच्या जेन्ना पश्चिम घाटांच्या जेन्ना तुमी अशी म्हणटा हेच्यान कुशीन जेन्ना शिरपाक लागतली न्हू ग्रामीण भागांनी जेन्ना फिरांक लागतली न्हू तेन्ना तुमकां कळटला की हो भाग जावन आहा तो कितलो समृद्ध आणि ह्या भागाक एक जी संस्कृती आहा ती संस्कृती आणि ही संस्कृती म्हणजे शहरी भागातली संस्कृती ह्याच्यान खूप व्हडलो फरक आसा. आणि जेन्ना एखादो मनीस अंतरंग म्हादईचे वाचतलो तेन्ना न्हंय काय आसा हें तेका कळटलें आणि मनशाच्या जिवनान नॉट ओन्ली म्हादई पण मनशाच्या जिवनान न्हंयेचें काय स्थान आसा हें एखाद्याक लक्षात येतलें. आणि आमी न्हंय कित्याक वाचोवपाक जायी, न्हंयेचें रक्षण आमी कित्याक करूंक जाय हें एखाद्याक समजून वयतलें की आमी न्हंय कित्याक राखूंक जायी आणि ती स्वच्छ कित्याक दवरूंक जायी. कारण वेगवेगळे आघात आमी करीता, विकास जावो आमी खंयच विकासाच्या मार्गान आडो घालपाच्या पद्दतीन विचार करिनाय, विकास जावो पण त्याच वेळाचेर आमी न्हंयची काळजी घेवप गरजेचें आसा. कारण आमकां पाणी ना, कारण एकमेव अशी म्हणटात की गोडे पाणी दिवपी ही आमची म्हादय आसा म्हणजे आमचीच मांडवी जिचो उगम देगांव सारख्या कर्नाटकांतल्या भागांत जाता. आणि गोव्यातले जर अदर टू खाशेल्ले पण विचारले तर सगळ्या गोंयच्या न्हंयांची जी लांबी आहा ती 120 किलोमिटरच्या सकयली लांबी आसा. कळ्ळें? तर 120 किलोमिटर सारकी ज्या सकयली लांबी आसपी ल्हानशा आमच्यो न्हंयो आणि त्याच्यातली म्हादय हें गोडे पाणी दिवपी न्हंय. इतले सगळे ट्युरिस्ट येतात आनीक कोण येता तांकां पाणी जाय जाल्यार आमी आमचे न्हंयेचें रक्षण करप गरजेचें आहा. आणि हे म्हादई पुस्तक हे त्याच्या वयर एक लोकांनी गायड करतले की नदी कशी आसता. आतां जर समजा फाल्यां कोणाकय जर नदी समजपाची आसात जाल्यार म्हादई पुस्तक अंतरंग म्हादई पुस्तकांतल्यान कळूंक शकता की नदी कडेन बघताना आमी खंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान बघूंक जाय. तो गांव आसा त्या गांवाची संस्कृती आहा, शेती आसा, नुस्तें आसा, तेच्या भायर फळावळ भाजी, सिजनल
फ्लावर्स, फ्रुट्स, फुलां, फळां. आतां ह्या दिसांनी येशात जाल्यार तुमकां सुरंगां, ओंवळां हे सगळे मेळटले, मिरसांग्यो. म्हणजे खंयची पिकां घेतात तुमी गोवा आणि उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत हे कंपेर करीत जाल्यार आमचो गोवा खूब ल्हान आणि त्या अनुषंगान हांगासर सगळी पिकावळ जन्माक येता. जर नदी समजांक जायी जाल्यार म्हणजे म्हादई समजांक जायी म्हणा किंवा खंयचीय नदी समजांक जायी जाल्यार परिक्रमा नदीची करप खूब गरजेची आसा. कदाचित म्हाज्या सुरवातीच्या काळखंडान म्हाज्या कडल्यान त्या नदीची परिक्रमा जाली. म्हणजे नदीच्या कांठार भोंवताना, नदीच्या डोहान पांय घालून बसताना त्या नदीची परिक्रमा जाली. सो खंयचीय नदी समजान घेवंक जायी जाल्यार नदीची परिक्रमा करणे खूब गरजेची आसा. जशी मध्य प्रदेशान आमची नर्मदा परिक्रमा आसा. सो नर्मदेची परिक्रमा ही खूब जुनी आसा आणि तेका लागून मध्य प्रदेशांतल्या लोकांक न्ही नर्मदेचो व्हॅल्यू खबर आसा, कळ्ळा. आणि तेका लागून आमची जर म्हादई कळंक जायी किंवा एखादी खंयची न्हंय कळंक जायी जाल्यार तेची परिक्रमा करणे गरजेचें आसा. आणि म्हाका दिसता मे बी एखाद्या वाचणाऱ्याक अंतरंग म्हादईचे ही एक ल्हानशी शाब्दीक परिक्रमा आसतली. आणि म्हाका एक दोगा जाणां कडल्यान अशें म्हणच्या पेक्षा म्हणजे खूब जाणां कडल्यान असो रिव्ह्यू येयलो की अशें येयलें की तुमचें पुस्तक वाचल्या उपरांत आमकां अशें दिसलें की ती जागेचेर वचपाचें आणि ती जागा बघून येवपाची. ते खंय आसा, ते कशा तरेन लोक राव आहले, ते पाशाण जे आसा म्हणजे आमकां इतिहासय सांगता न्हय. एखादें पाशाण आसा जाल्यार त्या पाशाणाचेर अष्टभुजा देवी आसा आणि ती जर देवी जर बोटीन बसला म्हणजे कितें इतिहासान राजा महाराजा काळाच्या कालखंडान आमच्या कडेन नॅविगेशन आसलेलें. म्हणजे बोटींतल्यान आमी घाटा वयल्यान कितलेशे सामान सकयल उतरताले, ते न्हंयेन घाली आसले आणि आमी ते न्हंयेंतल्यान व्हरताले. आतां मांडवी नदीक एकूच सांगता की मांडवी नदीक मांडवी हें नांव कशें पडलें हे खूब जाणांनी प्रश्न पडटा. एक्चुली म्हणटा की म्हादई म्हणजे महान आई किंवा मोठी आई आणि तिका आमी जेन्ना ती समुद्राक अरबी सागराक मेळटा तेन्ना तिका मांडवी म्हणटा. पण ते मांडवीचो अर्थ कितें हें जर कोणाक सांगलो जाल्यार प्रश्न पडटा. आनी त्या पुस्तकान नमूद केल्लें आहा की मांडवी म्हटल्यार कितें तर ज्या जाग्याचेर ज्या जाग्याचेर कर भरता. म्हणजे जेन्ना जहाजां बोटी गोंयान येताले तेन्ना त्या सगळ्या होडयांक न्ही किंवा जहाजांक न्ही कर दिवचो पडटालो गोव्यान भितर सरपाक. आणि मांडवींतल्यान वयताना तांकां कर दिवचो पडा. आणि जेन्ना ज्या जागेचेर ते कर भरूंक वयताले त्या जाग्याक मांडवी म्हणटाले आणि त्याच जाग्याक लागून मांडवी नदीक मांडवी हें नांव पडलें. म्हणजे अशी हें आसा. तेच्या भायर आमची रेईस मागूस सारको किल्लो आसा जो आमच्या गोंयाक प्रोटेक्शन करतालो, संरक्षीत करतालो पोर्तुगीजां पासून. रेईस मागूसच्या ऑपोजीट गास्पर द डायस किल्लो आसलो. आतां तेचो फक्त एकच अवशेश म्हणजे तो जो तोफ आसा तो एकूच अवशेश उरला जो सांगतालो की गास्पर द डायस किल्लो हांगा पयलीं आसलो म्हणून. सो ह्या दोन्ही किल्ल्यातल्या मदल्यान हे न्हंयच्या भितर सरचे पडा. आणि दोन्ही किल्ल्याच्या मदल्यान लक्षान येताले की बोट बाबा जहाज भितर येता की ना. हे अशे गजाली म्हणजे इतिहास संस्कृती हे सगळें आमकां नदी वयल्यान कळटा. आणि तेका लागून नदी हे एक मार्गदर्शक जावं शकता. म्हादई किंवा अंतरंग म्हादईचे मार्गदर्शक जावं शकता. नक्की शुभदा, तुझें हें पुस्तक खऱ्यांनीच जे लोक आसा वाचपी आसा तेंच्या खातीर मार्गदर्शक थारतलेच. शुभदा, तुझें हें पुस्तक जेन्ना इंग्रजीन आनी हिंदीन येतलें तेन्ना ते चडान चड म्हणजे भारतभर तशेंच भारता भायर वचून चडान चड जे वाचपी आसा तेंच्या मेरेन पावन खंय तरी गोंया बद्दल गोंया कडेन पळोवपाची जी पर्यटकांची दृश्टी आसा किंवा गोंया बद्दलचे जे कितें म्हणटात ते आमी चुकीचे समज आसा. गोवा फक्त टेम्पल्स खावप्यो मजा करो पार्टी करो हो जो कितें एक पॉयंट ऑफ व्यू आसा तो चेंज जावपाक तुजें हें पुस्तक खंय तरी आपलें योगदान दितलें अशी आशा आमी करता. आनी भविश्यान तुजी बेगीनूच दोनूय अणकार बेगीनूच येवनी वाचकांच्या हाती मेळोनी चडान चड लोकां मेरेन पावनी ह्या खातीर तुका खूब खूब शुभेच्छा दिता. आणि तुका भविष्यान अशीच संशोधनात्मक अशीच बरी बरी पुस्तकां तुज्या कडल्यान येवं ह्या खातीर तुका अनेक शुभेच्छा. धन्यवाद धनश्री. एक सांगता की अंतरंग म्हादईची किंवा म्हणजे ल्हान म्हणजे अशें केन्ना खबर नासलेली की नदी म्हाज्या खातीर काय आसतली ती.
नदी विषयी अत्यंत आदर मनान खूब आसलेलो आणि पण आयज कळ्ळें की अंतरंग म्हादईचे जेन्ना विधानसभेन गेले तेन्नाच्यान म्हणजे शुभदाचारी हे नाव खूब जाणांक कळपाक लागले. सो नदीन जर म्हाका काय दिलें तर नदीन म्हाका अस्तित्व दिलें, नदीन म्हाका जीवन दिलें आणि नदीन मी कित्याक जगपाक जाय, काय कारण घेवन जगपाक जाय हेचो हे जे लेखमाला बरयतना एक विश्वास दिलो आणि एक कारण दिले की मी भविष्यान काय काम करपाचें. म्हणजे एक कारण दिवपाक ही नदी अंतरंग लोकमातांचे हे सदर कारणीभूत ठरले की मी कित्याक जगपाक जाय, हेच्या फुडली माझी वाटचाल काय आसतली ती. पण जेव्हा अंतरंग म्हादईचे हे जेन्ना विधानसभेन गाजले तेव्हा त्या म्हादईन म्हाका नाव दिले. एक त्याच्या उपरांत 2-3 लेख येयले, कोणे कोणे म्हटले की नदीवाली बाई सुद्धा असे म्हटले, पण ते खबर ना मी कितपत हे करीन. पण जेन्ना लेख मला बरे असले तेन्ना कळ्ळें की नदीचे अंतरंग हे कळपाक जाय आणि ह्याच्या फुडले जे काम आसा ते नदी खातीर करप खूब गरजेचें आसा. कारण येणाऱ्या पिढीक आमी काय दितली, तर येणाऱ्या पिढीक आमी पाणीच तर दिवंक जाय. पाणी ना जाल्यार जीवनच ना. सो जीवनाचो कितें म्हणटा ते भविष्यातलो जो विचार आमी जर करीत जाल्यार पाणी ना जाल्यार जीवन ना. हो तेका लागून पाणी आसप गरजेचें आसा. आणि अशा पद्दतीन आनीक 2-3 नदीशी रिलेटेड कामां आसा ती सुरू केली. कारण जेन्ना अंतरंग सुरू केले किंवा अंतरंग लोकमातांचे सुरू केले तेन्ना काही काणयो अश्यो येयले की जेंचो म्हणजे जेंच्या गाभ्याक किंवा जेंचो गर्भच आसा न्हू तो पाणी आहा. मागीर तें पाणी खंयचेंय आसना, न्हंयचेंच आसूं, तळयेंतलें आसूं, बांयेंतलें आसूं नाजाल्यार झऱ्यांतलें आसूं. सो तेंचो गाभोच आसा तो पाणी आसा. सो अशा एंगलांतल्यान एक काम हाती घेतला. सो फुडें भविश्यान एक विचार आसा की एक मे बी लायक महानाट्य टायप ऑर मे बी एक नृत्य नाटिका अशें कांय तरी हाडपाचें फुड्यान लोकांच्या फुड्यान हें जेच्यातल्यान म्हादई संगीत, गीत आणि कविता आणि साहित्याच्या रुपांतल्यान परत एकदा लोकांच्या फुड्यान म्हणजे नृत्यय बी आसतलें तेच्यान. सो अशे विचार आसात. सो सद्या तेही तयारी चल्ला आणि एका नदीशी रिलेटेड किंवा पाणयाशी रिलेटेड काम करपाची जी प्रेरणा म्हाका नद्यांनी दिली अंतरंग बरयतना, सो त्या एंगलांतल्यान काम करप चालू आसा. सो तेच्या खातीर संशोधन आहा, सो तेच्या खातीर वेळ जावो आणि भविष्यान ही कामां येतली. तुवें जें कितें येवजलां तातूंत तुका यश मेळूं इतलेंच मागता आणि प्रुडंटां कडल्यान तुका खूब शुभेच्छा आणि देव बरें करूं. तर आयज हांगाच थांबुयात. फुडल्या एपिसोडान शक्तीच्या नव्या एपिसोडान नव्या अस्तुरे वांगडा तिची वाटचाल जाणून घेवपा खातीर पळयत रावात प्रुडंट.